आयच्या फेस्ताच्या मिसाची देसावां हे परी आसात. सिरिल स्टेला डिसोजा आनी कुटुंब, संगीता ओलिवेरा डिसोजा, क्रिस्टिन पिंटो आनी कुटुंब, लविना डिसोजा आनी कुटुंब, थॉमस लसराडो आनी कुटुंब, थॉमस मार्गरेट गामा आनी कुटुंब, लैंस डिसोजा आनी कुटुंब, डेविड अल्बुकर्क आनी कुटुंब, वेरोनिका डिसोजा आनी कुटुंब, लैंसी मौली रोड्रिगस आनी कुटुंब, सिरिल स्टेला डिसोजा आनी कुटुंब, लोराना पिंटो आनी कुटुंब, सिंथिया एलोशियस डिसोजा आनी कुटुंब, इजाबेला नाजरेत आनी कुटुंब, स्टेला डिसिल्वा आनी कुटुंब, जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब, अगस्टिन वेगस आनी कुटुंब, जोसेफ पिंटो आनी कुटुंब, आल्बन रस्किना आनी कुटुंब, प्रकाश सुमिता डिसोजा आनी कुटुंब, जॉन सुनील फर्नांडिस आनी कुटुंब, ओलिवेर मेंडोन्सा आनी कुटुंब, विन्सेंट डिसोजा आनी कुटुंब, पीटर डिकुन्ना आनी कुटुंब, प्रेसिल्ला डिसोजा आनी कुटुंब, सुनीता टीना डिसोजा आनी कुटुंब, मोंतो गोम्स, अरविंद रस्किना, एलिस क्वेलो, लेस्ली डिक्रूज, एंटनी आनी रीटा डेसा, मेलिशा अल्मेडा, सुनीत सैमुएल, एस्टन एल्टन मस्करेनस, हिल्डा डिकुन्ना, लीजन ऑफ मेरी, सेलिन डिसिल्वा, इचा जल्मा दिसाक. अपुरबायचो दीस आमचो आनी आईचो कित्या बाळपणेच्या फिरकस घरांत आमकां तारखेचें फेस्त संभ्रमचो हो सुयोग हो अवकाश लाभला. कणशी आमी हांगासर हाडल्या हें बात आतां बेंजार करची सुरवातेर आमी करतले ताचे उपरांत दिसाचें बलिदान. नव्या पिका फळाचेर आशिर्वाद मागची रीत पुरातन पवित्र पुस्तकांतय त्या विशीं उल्लेख आसा.
नवी पिकां फळां देवाक पेटोवन देवाक चे आशिर्वाद मागताले. आज आमी देवाचें बरें कोण मानून घेवन देवाचो उपकार आठोवंक सांगाता मेळ्ळ्या. नव्यो कणश्यो आमच्या वावराक देवान दिल्लो फळ जावन आसा देखून देवाक विश्वासूया. तशेंच देवाचो आशिर्वाद आतां मागून घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू म्हणालो, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें, तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून नेका व्हरचो हुस्को तुमकां नाका. काणा त्रास जीव व्हरचो आनी न्हेसना त्रास कूड व्हरची. पळया, अंतराळ सुकणीची वंपिनांत लुवनांत आनी तुप्यांनी कुजायनांत, तरीपूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे त्रास कित्याक उठीव न्हय? देवाचें उतर हें. जय करून बसात. मोंती फेस्त जावन आसा आमच्या अस्मितायेची बायली खुणा. मंगळुरी कोंकणी समाजीक मोती फेस्त करचें म्हळ्यार आमी मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तांव म्हणून समाजीक दाखोवन दिवचें. आदी म्हाका गोंयांतल्यान ही रिवाज आयली तरी मरियन कॉन्वेंट फरेंगी पेटेतावन धरून आख्ख्या मंगळुरांत तें विस्तारलें. आनी आज आमकां गांवां परगांवांनी हांगा मंगळुरांत मात्र न्ही, आमच्या इंडियेंत धरून भायल्या गांवांनी हांव मुक्तीदेवीच्या फेस्तांत जावं रोमांत, जर्मनींत, अमेरिकांत, कॅनडांत, गल्फ कास्ट आनी सबार कडेन वांटेली जालां. ह्या फेस्ता दीस आमी मंगळुरी समाजीची सांगाता येता आनी हो संभ्रम करता. आनी आमकां बज्जोडीच्या फिरगतकारांक हे परतें फेस्त कित्याक आमच्या फिरगतीचें फेस्त ती जावन आसा आमची आस्कारी, आमची शरती बाळूक बरी, तिका आमी मान करता. ह्या वेळार गणेश चतुर्थी जाता आसतना हिंदू लोकान निजायती नव्या पिकाचेर आशिर्वाद मागचें आसा आनी फुलां हाडचीं आसा न्ही. आमचो कुर्गी लोक हेच मांडावळ करतात, तांचे मदेय ह्या फेस्ताची संभ्रमणी आसा. तशेंच आमच्या मिशनरींनी हांगासर आमकां क्रिस्तांवांक सांगाता हाडून मोरयेक मान करून नव्या वेळाचेर आशिर्वाद मागून हो अवकाश मागून. ह्या फेस्ता वेळार युरोपांत कितें घडटा हें म्हळ्यार युरोपांत गिफ्ट दीस वचून आतां ऑटम सिजन म्हणजे हिवेच्या दिसाक तयारेचो काळ येता. देखून ह्या वेळार खंय गेल्यार पिकावळ दगोवची आसता, कोण वस्तू दगोवची मेळटात. देखून हो काळ समृद्धीचो काळ. लॉंग फेलो म्हणून इंग्लिशांतलो पोएट म्हणटा, हो काळ समृद्धीचो काळ, भरतेचो काळ, सोबायेचो काळ. आनी ह्या सोबायेच्या काळार मरयेचो जल्मा दीस आमी संभ्रमता. मग जन्म फ्रांस देशाक आमी गेल्या जाल्यार फीस्ट ऑफ द ग्रेप्स दाखो हाडून तसो संभ्रम करतात. ऑस्ट्रियाक आमी गेल्या जाल्यार गोरवांक येदो फुड्यार आशिल्ले गोरवां आतां आपणाच्या कवणेक आंबूडचे दीस लागीं पावले. देखून आंबूडचें फेस्त म्हणून ते संभ्रमतात आनी आमी मोठी फेस्त नवें जेवन आमचे मदें संभ्रम करता. आज आमी ह्या पिकाचेर आशिर्वाद मागता आसतना म्हाका म्हजोच त्रास येता. हांव तमिळनाडांत विशेट करनासता आसतना म्हज्या डॅडीन आनी मम्मीन घरांत हांव हें भात एका लोकट्यान घालून धाडचें आसलें. तें शिता सांगता बसून जेवता आसतना गोरचो उडास येवचो आसलो. आज गल्फांत परगांवांत आमची भावंडां जायतीं आसात. तीं जायतीं आमी धाडून हें बेडें आपणाचें घर घेवन आमच्या कुटुंबा सांगता हो संभ्रम करे. आज ह्या पिकाचेर आशिर्वाद मागून निजायती आमच्या नेसना त्रास कूड व्हरती. अंतराळांत सुद्दां सुकण्या सोतांक समेत देव गोटेर दिता आनी फावतें काण जेवण दिता. आनी आमकांय ह्या लॉकडावन पिडे काळाचेर कोवीड पिडेच्या वेळार खंयच्याय लोकांक कितेंच मुणें जावना जावं सगळ्यांक कायदेलें खावंक जेवंक मेळो म्हणलें आशोवन निजायती ह्या कणशेचेर बेसांव मागया. आमच्या सगळ्या घरांत वचून मागया आनी जेवण काण नासतना क्रिस्तांवांच्या जायत्या लोकांक वचून मागून ह्या फेस्ताचो संभ्रमाची सुरवात आतां करया.
दयेतून उभी राहा बाताची एक आशीर्वाद. देवा सर्ग संसाराच्या रचणारा तू अंतराच्या सुकण्यांक पोसताय भागीच्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडतो त्रास पडूं नको. वेळार पावस धाडन पृथ्वी फळां बरीत करून आमच्या वावराक फळ दिताय. तुजे कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी जाल्लें हें नवें भाग आज आमी तुजेची हाडून तुका आमी अर्गां दिता. ताचेर तुजो आशिर्वाद घालून नम्रतायेन मागता. हे पवित्र केल्लें भाग सगळीं आमी तुजीं भुरगीं तुज्या आशिर्वादान भरून एकवटांची येवन आमचे माये संगी एकी सरकार तुका रूप रूप पळोवंक तूं आमकां फावो कर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या आत्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. जेजू क्रिस्त ते भोवमोगाळ भयणी भावांनो, आमची आवय सर्गीची आवय मनशा कुळाची आवय जावन आसलेल्या मोरयेक मान करून तिचो जल्माची संभ्रमो तिका हॅपी बर्थडे म्हणून आमी सगळीं सांगातार जमल्या. येदोळ सामान्य सांगले भाशेन बाळक मोरयेक समर्पिल्ल्या ह्या अपुरबायेच्या फिरकेजेच्या आमा समेस्तां फादर आयवन आमचो विकार आसा, फादर पॅट्रिक, फादर रायन आनी हांगासर फादर एंटनी आनी तुमी फिरगतकारां समेस्तां आज सोंतच पावतात. कित्याक हो संभ्रम ह्या लॉकडावन काळार आमकां संभ्रमीक एक अवकाश लाभला. ह्या अवकाशाक आमी देवाक अर्गां दिल्या. ह्या आवयचो जल्म दिवस करचो म्हळ्यार भुरग्यांक आमकां खंय नासली उर्बा, खंय नासली उमेद. आवय आमकां मोगाची. आवेलाची सांतेरेकर जेन्ना ल्हान प्रायार तिची आवय सरली तेन्ना आमकां तेणी म्हाजे कडेन फुडें वचून ती म्हणाली, आसतना म्हाका संवसारी आवय ना, तूंच म्हजी आवय जावन आसा. मोरयेक आमची आवय म्हूण आमी सगळीं घेवया. अस्मीक आवय ती, सगळ्या मनशा कुळाची आवय ती. तिचो जल्म दीस आमच्या सोडवणेचें एक आरंभ, तो फात्यापणाचो सुखरूप देखून ही सुरवात आमच्या जिवितांत करया. न्ही जावन ह्या लॉकडावन काळार आमी एक नवी सुरवात करूं का. ताका न्यू नॉर्मल, न्यू नॅचरल म्हणटा. ह्या नव्या काळाक हुंडून जिवचे भाशेन हें बेस्ताचो संभ्रम आमकां नवे पुरूप दिवं दी, नवी उमेद आमकां दिवं दी. आवयक जायते फावटी फावो तें स्थान मान लाभोवंक ना जावं आमच्या कुटुंबाक. आनी जायते फावटी आमकां स्त्रियेक फावो तें स्थान मान लाभोवंक ना. ह्या सर आमच्या उण्यापणा खातीर आमी देवा लागचें भोगसणें मागया. आतां आमी मोरयेक समर्पण फुलां हाडल्या. आमच्या सगळ्याच्या हातांनी फुलां आसात. हरशींचे पयलीं फुलां उडोवंक ना जाल्यार तीं फुलां हाडून आमी ती ट्रेक दवरची आनी मोरयेक आमी आमचो मान दिवचो. गायन मंडळी गायत आसतना आमी सकयल सांगाता मेळया म्हणून फुलां हाडून येवची.
सर्गीच्या बापा आमच्या सुरवंदराक मनशाक प्रेम घेवचे खातीर अगणित जाणवायनी मोगान भाग्यवन मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें वेचून काडले जेजूचें आमच्या आवय फावो तो मान देवकणीची सोमोत करूं आनी तिची देयकणी मदत घेवं भावार्थान भरवशान आनी मोगान वाडत वचून तुजी भरपूर करपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्वेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयांमध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आरंभ आतांचो बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेली तांशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रातापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक जरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरिया गाल आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे गोंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाल वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले हांव. ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. Oh
तुमचे सोवे आसो Mateo Mormane, Gesù Cristo ci शुभवार्ता क्रिस्ताचे जनन हे बरे जालें ताचे माटे मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण ताच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाल्ली तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस तरी मोरयेक अपकीर हाडूंक ताका खुशी नासली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे तें गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एका पुताक प्रस्तुत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या पर्चेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादमरीपात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अंकारचली गर्भे जातली आनी एक पुताक प्रस्तुत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगाता म्हणून अर्थ देवाचे उतर हे जे हात पाळणे दलयतात ते हात संसार चलयतात जे हात पाळणे दलयतात ते हात संसार चलयतात बाळक मोरयेचें फेस्त संभ्रमोवंक मोती फॅमिलीचो संभ्रम तोडतो करूंक हांगासर जमलेल्या मोगाळ भावा भयणीनो मोरये मायेच्या फेस्ता दीस आमी आतां आयकल्लें मातेवाच्या वांजेलांतलें वाचप मोरये विशयी कितेंच सांगना फकत जेजूच्या जल्मा विशीं बरी खबर दिता तर मोरयेच्या जल्मा विशीं खंयसर आमकां आयकूंक मेळटा मोरयेच्या जल्मा विशीं चारी वांजेलांनी खंयसरी आयकूंक मेळना तर हे खंयसर आमकां ही रिवाज आयली उदेंतीच्या इगर्ज मातेन इस्टर्न चर्च हातूंत ही संभ्रमणी पयल्या शेकड्यांत आसली म्हणून आमकां चरित्र सांगता तरी अस्तमतेच्या इगर्ज मातेंत आमच्या रोमन कॅथोलीक इगर्ज मातेंत 7व्या शेकड्यांत सेंट सर्जियस पापा सर्जियस म्हणलो आसलो ताणें हाची सुरवात केली मोरयाची 4 फेस्तां आमी संभ्रमूंक जाय म्हणालो आनी तातूंत तो मोरयेचो भक्त जावन आसलो एक फेस्त जावन आसलें मोरयेच्या जल्माचें फेस्त त्या दीस पुरुषावार येवलो मोरयेक मान करचें आसलें आनी काका ताळया म्हणलें बरी एक घडणी घडली तो सप्टेंबराच्या 8 तारखेक 701 701 इसवेंत तो मोरयेच्या फेस्ता दीस तो अंतरलो सांत सर्जियस ही जायती मोरयाल भक्तीक जावन आसलो इगर्ज मातेंत मरणाची रीत करची चड मरणाचो संभ्रम सांत भक्त कोणी आमचे मदें आसत जाल्यार तांचें फेस्त तांणी सरकार जल्म घेतले दीस आमी करता संवसारी आसतना न्ही पूण 3 फेस्तां आमी जल्माची करता खंयची ती पयल्यान पयलें क्रिसमस तुमी जाणात जेजू जल्मल्लें फेस्त क्रिसमस इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिविटी व्हडलें फेस्त आमकां सुमेरता सोडवणदार आमकां जल्मला म्हणलो संभ्रम आनी दुसरें फेस्त जावन आसा मोरयेचो जल्मा दिवस मोरयेचो जल्मा दिवस सप्टेंबराच्या 8 तारखेक आमी करता आनी ह्याच फेस्ताक लागून हांवें म्हणूंक जाय डिसेंबराच्या 8 तारखेर 9 म्हयन्या उपरांत काताबीन गजबे सभाचे फेस्ती आमी संभ्रमता अशी ही दोनी फेस्तां आमच्या बायोलॉजिकल कॅलेंडर आमच्या
दैवीक कॅलेंडराक हुंदून ही फेस्तां मांडून हाडल्यान. आनी तिसरो जल्म दीस जावन आसा जुआंव बावतिस्ताचो जल्म दीस. तो जुनाच्या 24 तारखेर आमी करता हो संभ्रम. कित्याक तो बरी बरी सैमत अनंत पातका विणे जल्मोंक ना तरी जल्मतना ताचे थंय पातक आसलें तरी मोरयेन जेन्ना एलिझाबेथेक ईद बियाडी केन्ना भेट केली त्या भेटे वेळार बाळ उडकी मारलें हें पातक धुवन गेलें म्हणून आमचो भावार्थ आमकां सांगता. देखून ती 3 फेस्तां आमी संभ्रमता जेजूचें, मोरयेचें, जुआंव बावतिस्ताचें. आज मोरयेच्या फेस्ताक आमी सगळीं हांगासर सांगता जमल्या. विल्फेरे बिंबसान गायिल्लें आपुरबायेचें गायन आमकां कळीत आसा. नमान तुका ये बागी आवयपणा, आवयक मेळटा तसलें बागतें दुसरें ना. ह्या संवसारांत कोणी आवय म्हूण आयिल्लो ना आवयच्या गर्भांत जल्म नासतना. मोगाच्यानो आवय म्हणटा आसतना आमच्या आंगांत शिरशीर जावता. आवय म्हणटा आसतना आमची लोव उबी रावता. आवय म्हणटा आसतना झटल्या बगणाचो उद्वेग आमचे थंय वाडून येता. तर आमची एक एकल्याची आवय आमकां कसली उर्बा दिता जाल्यार आख्या मनशा कुळाची आवय आमचे थंय कितली दादोसताय दिना जाय. आवय कोण हर एक स्त्री आवडेता. हांव बेंगलोरांत 6 वर्सां प्रोविन्शियल जावन आसतना थंयसर आमची सेवा करूंक किचनांत रांदूंक आमचे सांगता जॉन आनी सुजन म्हणलें एक काजरी जोडें झारखंडचे आमचे बरोबर आसलें. काजर जावन 5 वर्सां जालीं तांचें लव मॅरेज. 5 वर्सां जालें तांकां भुरगीं नात. हर एक फुडें म्हजे कडेन येवन तांणी सांगचें फादर म्हाका फादर आमकां एक भुरगें जावचें पासून आमकां एक भुरगें जाय म्हणली आशा. हांवें जायते बरी तांकां सांगलें आसा आतां तुमकां भुरगें जायना. इतल्या दाक्तरां कडेन तुमी गेल्यात, इतल्या वैद्यांचें वखद तुमी केलें, इतलें मागणें केलें, आतां एका भुरग्याक तुमी एडॉप्ट करात. तें नाका फादर, आमकां आमचेंच भुरगें जाय असलें चिंताप जायते फुडें तांणी सांगलेलें आसा. जेन्ना हांव ट्रान्सफर जावन गोंयांत गेलो तांणी ती परत थंयसर गोंयांत आमचे ते रांदूंक म्हणून थंयसर मुखली 5 वर्सां थंयसर रावलीं. 5 वर्सां बेंगलोरांत, 5 वर्सां थंयसर. तशें काजर जावन 15 वर्सां जालीं जाल्यार भुरगीं नात. एका वर्सा आदीं अवचित एक दीस जॉन म्हजे कडेन म्हणटा फादर बरी खबर आसा. म्हजी पोतीन सुजन गर्भेस्त जाल्या. व्हरतो संतोश आनी दादोस काय ताणें आमकां केक दिवन संभ्रम स्टार्ट केलो. आनी असो संभ्रम स्टार्ट केलो. आमी चिंतलें तुमी एक 6 म्हयने हांगा रावा तेजो म्हणजें तुमी रावयेत. आनी ती म्हणाली ताचे उपरांत निमाण्या 3 म्हयन्यां खातीर आमी झारखंडाक फाटीं येता. पूण जालें कितें इशिंतान कोवीड पिडा आयली. लॉकडावन सगळ्यांनी जालें. तांकां फाटीं वचोंक जावना. फाटल्या 3 म्हयन्यांनी ते आमचे सांगता सवजय पडले निमाणे हे दीस. आनी आमी कॉमेंटाच्या फादरांनी तांकां आदार दिवचो पडलो. कित्याक निमाण्या काळार भुरग्याक जल्म दिता म्हणसर हांगा सरस रावचें पडलें. आनी आमच्या फादरांनी तांची बरी आरेख केली. आनी बऱ्या रितीन आमच्या कॉमेंटाचोच हॉस्पिटलांत वचून जल्म जालो. आनी भुरगें मुखल्या 40 दीस रावलें. हांव इशीन येवच्या पयलें भुरग्याक बावतिस्म दिवन हांव हांगासर आयलो. त्या कुटुंबांत आसली दादोस काय हें बाळ ताका नांव दिलां मेरी जेलिना मरांडी म्हूण तांचें नांव. जे मेरी जेलिना जल्मलें जे भुरगें चेडूं भुरगें जल्मलें म्हणून ह्या काजरी दोळ्याक 15 वर्सां उपरांत आपल्या जिवितांत एक मिलाग्र जाली. एक कोर्टिनाच्या देवान केला म्हणून तांणी अर्गां मीस दिलें. दादोस काय तांचे थंय आयली. आज पवित्र पुस्तकांत मोरयेच्या जल्मा विशीं कितें बरोवन आसा जाल्यार आमी जाकोबान बरयल्ल्या वांजेलांत आमकां ताचे विशीं सविस्तार वेवर आसा. जाकोबाच्या ह्या प्रोटो जेम्स ह्या बुकांत कितें बरयलां म्हळ्यार आन्ना आनी जोखिमाक उतर प्राय म्हणसर भुरगीं नासली. ती ह्या काजरी जोड्या भशेन थंय हांगा मागणी करून आसली. देवा कडेन भक्तीन विचारताली आमकां एक भुरगें जाय. आनी तांकां उतर प्राय एक भुरगें लाभलें. आनी तें भुरगें जावन आसा आज आमी संभ्रमची जल्मा दीस तो जावन आसा मोरी जावन आसा आन्ना आनी जाकोबाक तांच्या कुटुंबान परमळिल्लें हें फूल. तांकां वस्तीन म्हणटा वय वडकांत असल्या सबार फुलां पैकी एक सोबीत फूल मोरी जावन आसा. ह्या फुलाक हांव संवसारी एक आंबोलीक लिल्ली फूल आयलें तो जावन आसा तुमी जेजू क्रिस्त. देखून आमी वांजेलांत जेजूच्या जल्मा विशीं आमी उलयता. जेजूचो जल्म आमकां मेस्तांक संतोशू दादोसकाय व्हडपण हाडूंक पावता.
मगाळ बाबा आणि बहिणी आम्ही जर्मनीत केवला म्हणले एक पूण शेताचा आणि या पूण शेता मरी आळ पूण शेताक आम्ही भेट करून दिल्यार थंयसर रुखाची इमाज आसा मध्ये आलतारी त्या रुखाची इमाज 3 in 1 म्हणचे हांवें त्या इमाजीक पळोवन कित्याक म्हळ्यार हे अन्ना मोरी एक हातान धरून आसा मोरी जेजूक हाताक धरून आसा अन्ना जिवान व्हडली आसा ताच्या मोरी ती ल्हान आसा ताच्यान जेजू बाळोवप जावन आसा 3 in 1 इमाज ही आलतारेर दवरल्या रुखान केल्ली आणि ते पूण शेत जायते जण अन्नाचे देवस्थान मोरयेचे देवस्थान जेजूक मान करून गांवा परगांवांत पांय वाटेन चलोवन लोक हांगासर येतात देखून ही चरित्रां अन्नातावन मोरी मोरयेतान जेजू हो संवसारी सोडवणदार आमकां कसो लाभलो म्हणल्या विशीं ह्या फेस्ताची सुरवात आमकां सांगून दिता मोगाळ भाव आनी भयणी हांवें सुरवातेर सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या भुरगेपणांतल्यान हें फेस्त मोगाचें आमकां उडास आसा हेणे हितलांक आतां थोडे जाणां फुलां मोलाक काडटात तरी आमच्या भुरग्यापणाक मोलाक काडून फुलां नासतलीं आमी थोडीं आमच्या ओडतांची काडची जाल्यार साबार हारीतल्याच्या ओडतात आमी चोरची आसली चोरताना आमी दवंडा येयल्ले हेणे पेट्यान दवंडान आयिल्लें फांद्या बराबर वचून फुलां रावन भायर माटवार दवरली दोव पळोवंक आनी ती बावन आसतना उरोवंक वाटेर उरतना एकामेकाक डांकण थोडे फुडें जर्नीर पडुल्लें आनी थंयसार इतून रोडोन इगर्जेक गेल्लें ही पुरा भोगणां आयचे दीस आमची तेंची वाड जाता इगर्जेतल्यान फाटी येतना पोंबू हातान धरून येवचें तशी दादोस काही दुसरीच घरा आमी सकाळीं सांगाता बसून जेवचें आनी हांगासर आसलें भात तें आमी दुदांत घालून या आमी तें वांटून घेवचें आनी थोडी कणशी परगांवांत आसलें आमच्या बावडांक धाडचें हांव थोडे फावटी परगांवांत आसले वेळार एक फावटी शिप्पार जायते जाण आमचे पडयाळचें काम करनासले हे 5-6 जण तरणाटे ते म्हणटाले आमी शिप्पार आसतना आमकां कणशी हांगा पावना फादर पूण जेन्ना आमी वचून फाटी गांवाक पावता ती कणशी आमकां ते दोंगरासर दवरतात आनी आमी कुटुंबां सांगाता ती कणशी दुदांत घालून घेवन हो संभ्रम हांव गांवाक गेल्या उपरांत करतात आज गल्फांत जायते जण आसात परगांवांत जायते जण आसात तांचो आमी उडास काडचो आनी हो संभ्रम आमी करता आसतना हें कुटुंबाचें फेस्त कुटुंबाचें भाव बांदवपण कुटुंबाचो एकवट आमी दोडक्यान संभ्रमचो मोरयेचें फेस्त कुटुंबां सांगाता हाडूंक म्हणून आमी समेस्तांनी मागचें निमाण्या पावंड्याक आमचो भारत देश स्त्रियेक परतो स्थान दिता तेका बरयणार म्हणटा भारत देशांत खंय 80% of the people worship women as gods. तुम्ही जाणात दुर्गा जावं पुरो चामुंडी जावं पुरो लक्ष्मी पार्वती शारदा नांवां पळया कितली कितली देवी आमच्या गांवांत आसात आनी हांचे सगळें आराधन चलता देखून कोणीय कितें जे भारतांत पुरो देवीच आसात म्हणून पूण भारताची हीच परिस्थिती आमी पळोवंक गेल्यार भारतांत 14.5% मात्र पार्लिमेंटांत स्त्रियो आसात 39% मात्र एक PUCचें एज्युकेशन शिकतात 60 आनी 3% दादले येत आसतना 39% स्त्रियो मात्र अशें हायस्कुला उपरांतलें शिकप घडोवंक पावतात तुमी पळोवंक गेल्यार आमच्या गांवांत 27% लोकांक ह्या स्त्रियांक काम करूंक लायतात ल्हान भुरग्यांक काम करूंक लायतात स्त्री भ्रूण हत्या म्हणजे गर्भांत आसतनाच एका स्त्रियेक एका भुरग्याचो हत्या करचें आमच्या गांवांत भरपूर मापान चोरण आसा पंजाबाक तुमी गेल्यार 1000 दादल्याक फकत 800 जाणां स्त्रियो आसात म्हळ्यार ती 200 जाणांचो जीव काडलो म्हूण जालें न्हू तर असल्या परिस्थितींत आमी आसता आसतना स्त्रियेक स्थानमान खंय आसा नेल्सन मंडेला नावार्थीक दक्षिण आफ्रिकाचो फुडारी अशें म्हणटा ए सिविलायझेशन ऑफ द कंट्री इज टू बी मेजर्ड बाय द डिग्निटी ऑफ ए वुमन स्त्रियेक कसलें स्थानमान दिता पळोवन आज ती समाज खंयच्या पावंड्याक पावल्या खंयच्या संस्कृतेंत आसा म्हणल्यार आमी समजूं येता मोगाळ भाव आनी भयणी मोरयेचें फेस्त करता आसतना मोरयेक कुसल्या पावंड्यार आमी दवरता सर्ग संवसाराची राणी म्हूण तिका पुरवार करता आनी तातूंत कांय तिचो जल्म दीस हॅपी बर्थडे म्हूण आमी संभ्रमता बरें पूण आमच्या समाजींत मोरयेचें प्रतिरूप जावन आसल्या स्त्रियांचें स्थानमान खंय आसा तुमी निर्भया केस तुमी जाणात आसिफा केस तुमी जाणात आयले वर तुमी जाणात UPंत 13 वर्साच्या एका भुरग्याक धरून रेप करून जिवेशी मारले घडीत आमी वाचलां खरी एक दीस ही घडितां घडोवन आसात जर तर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फिरगजेंत आमच्या परिसरांत
स्त्रियेक ह्या चेडवां भुरग्यांक फावो तें स्थानमान दिना मोरयेक आमी फुलां हाडून कितें फायदो. मोरयेक नुसत्या पावंड्याक चडयलें जाल्यार आमच्या गांवांत घरांत आसलेल्या स्त्रियेक फावो तें स्थानमान आमी दिना जाल्यार आमी खंयच्या पावंड्याक पावता. थोडे फावटी स्त्रियेतांत स्त्रियेक स्थानमान मेळना. माय सुनाचें झगडें जावंक पुरो, शेजारचें झगडें जावंक पुरो, कुटुंबांत एका स्त्रियेतान आनी एका स्त्रियेक गौरव मेळना. पळया तुमी मोरयेक एलिझाबेथीक दिल्लो गौरव पळया. आज देवान एका स्त्रियेक ऊंच उबारला. देखून म्हणजे एका स्त्रियेक वेचतें काल रान म्हणटा देवान मनीस जावंक एका स्त्रियेची कबलात जाय पडली ती जावन आसा मोरी. तर मोरयेक कितल्या पावंड्याक चडयला तिचो जल्मादीस जालोच काय आमी संभ्रमता. तरी मोरी आमची आवय जावन आसतना आमच्या कुटुंबांत आमच्या आवयक स्थानमान आसूं, आमच्या कुटुंबांत आमच्या भयणीक स्थानमान आसूं, आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांक स्थानमान आसूं. जेन्ना हो स्थानमान आमी तांकां दिता तो मोरयेक आमी दिता म्हणलें आमी चिंतून पळोवया. तर निमाणें मोगाळ भवानी भयणी मोतीचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त. नवें आमी बेजार केलें. पळू वस्तू आमी घरा हाडल्यात, रांदय आमी रांदल्या. ह्या रांदयचें जेवण आमी संगता जेवता आसतना आनी नवें बेजार करून आमी संगता वांटून घेता आसतना कुटुंबाचें एकीमपण सांबाळया. कुटुंबांत एकवटाय सांबाळया. जें कुटुंब संगता मागता तें कुटुंब संगता रावता. मोरयेचो तेज आमच्या कुटुंबांक संगता हाडूंक शकता. मोरयेचें देवस्थान आमच्या कुटुंबांक संगता हाडूंक शकता. मोरयाळ देवस्थान कोडयाळान बंद पडलें केन्ना ह्या लोकांक टिप्पू सुलतानान श्रीरंगपटना आपोवन व्हेलें तेन्ना. पूण सगळ्या वाटेर लोक मोरयेचें देवस्थान कर तेच म्हणटालो. सगळ्या वाटेर थंयसर बंद जाता न्हय मोरयाळ देवस्थान वापरतालो. फाटीं आयल्या उपरांत पयलें तांणी आचरण केल्लें फेस्त जावन आसा मोंथीचें फेस्त आनी मोरयाळ देवस्थान. पूण आमच्या मंगळूर मलगड्यांतय मोरयेक देवस्थान आसलें आमचें तें उणें जावचें नाका. मोरयेचो संभ्रम तिका मान करूंक आसली ही फिरगत दिसान दीस मोरयाळ देवस्थानान वाडूं, मोरयेच्या मोगान चडूं आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी वडांक मोरी चड मोगाची जावं हें बेसांव म्हजें आनी तुजें जावं. आमेन. दय करून सगळे उबी रावात. एका देवाचंय आमचो बोवाट उक्त्यान आतां उसारया. सतमंतान देवा आणि जेजू क्रिस्ता त्याच्या सुद्धा आमच्या सोम्याक जो पवित्र देवाने सांगलो आमकां सांगलो कोण तुझ्या सुद्धा तथा आमचो तो मला केलो तो मला केलो तिसरी साधारण पद्धती वाचलो सरकार सकलो सर्वपुत्र देवाच्या आदर्शा ते आचरणी मनाची मुस्ती केलो. सतमंता पवित्रत्या कॅथोलिक परिसुदे भक्तांचेता भक्तांचे भक्ताने पुढचे जीवन कोण सत्संगीची. आमेन. काकुळदार देवा अपुर्बायेचो दीस तुवें आमकां दिलाय. मोरये आमचे मायेचो जल्मादीस संभ्रमो आनी कुटुंबाचें हें फेस्त संभ्रमो. आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या चलत्या जिणेक जायत्यो गरजो आसात त्यो तुजे मुखार आतां उचारता. मोरये आमच्या मायेचे मजतीन आमकां त्यो फावो कर. मोगाळा बापा मोरी आमची आवय तिच्या पुता जेजू क्रिस्तान स्थापन केल्ल्या पवित्र सभेचो पयलो सांदो. तीच पवित्र सभा आज आख्खे संवसारार विस्तारून आसा. पवित्र सभेच्या उदारगते खातीर वावुरच्या पापा फ्रांसिसाक आमच्या गवळी बापाक आनी सर्वधर्मीक आनी लायक फुडाऱ्यांक तुज्या कृपेन भर. तुज्या कामान तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमचे राजकारभार चलयतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जबाबदारेचो म्हत्व समजून सेवेचो स्पिरीट उखून धर. स्वार्थाचेर झूज मांडून मोगाची मौल्यां रुपीत करून लोकांच्या बरेपणा खातीर सदांच वावरूंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. संवसाराच्या सुरवेतान मनशान सांगाता जियोंक जाय म्हूण तुवें कुशी वेली. पवित्र सभेन घडलेल्या काजराच्या साक्रमेंता मुखार तुजी कुशी जारी जाता. कुटुंबा जिवीत उब जाता. कुटुंबाचे फेस्त करच्या ह्या वक्ता आमची कुटुंबां खरी क्रिस्तांव कुटुंबां कर. क्रिस्ती मावल्यांनी ती बरोवन हेरां धर्मांच्यांक आदर्श जावं करपा दी म्हूण मागता.
आमच्या कुटुंबांत परगांवान वावर दिवच्या सांद्यांक बरी भलायकी दी. देवा दिन जाल्यार कुटुंबाच्या सांद्यांक सासन विशेष दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी मोरये मायेच्या शेगून सदांच घेवंक बोगसण्याची मागण्याची आनी भावार्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. एक घडी मौन रावून आमच्या खासगी गरजा पसत आता भोव कनवळ्या बापा मोरी आमचे मायेक आमची आवय जावन दिल्ल्याक तुका अर्गां पाठयता. तिच्या मजतीन आमी उबारली प्रार्थना तूं मानून घे. आमकां जण एकल्याक तुज्या प्रिती मोगान वागय आनी तुज्या बेसांवांनी बर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
भावानो, मोरयेमायेच्या जल्माच्या 6 दिसा आम्ही भेटून ते उड्या वयनाचे बलिदान तर तुझेदार देव बाप्पाक मानता तुझे जाऊन मागात मोगाळ बाप्पा वडा मोगान अंकरीच्या तुस्व्यांत आमच्या मुख्य जैन घेतलेल्या तुझ्या पुतान आपल्या आवयचे अंकार कोण बिबाडून ना पूण ते पवित्र केले तसो तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या वंदवण्याचे दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या काळार आमी करतांचे आमचे जिणयेचे समर्पण आमच्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं ह्या आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या तुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे शोभे आमची काळजां उबारूया आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचूया वयशे आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदांनी शासनाच्या देवा सकाळी आनी सतय आमी तुका दिन वाचूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जगमायिल्ले नित्यांकारी मरयेक आमी नमान करतना एका तरान आमी वाकणटा तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगटा आमच्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र तुजे कृपे तुज्या एकल्या पुताची ती आबूय जाली आनी संस्नीक प्रकाश संवसारांत कयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी. या उदेशी देवदूतांनी सगळीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकणटा तांचे संगाती आमचे ताळे मेळो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. आपले कुशेक स्मरण सुचूंक वेचारी ताणें मुडो घेतलो तुका दिल वचून तो मोडलो तो आपल्या शेतान दिलो आनी मुळें हो तुमी समेत घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसो समज तुमची. ते कोरीचे बंद ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शेतान दिली आनी मुळें तुमी समेत घेया आनी खांचे पियेया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सस्नीक कलरचें रगत पातकांचे दुसरे मेळच्या तुमचे पसो आनी समेत मनशां पसो तें वारोवतेलें हे म्हज्या उडाचा करा.
गावाचा गुड वर्ग तुझ्या आणि वचिवितास म्हणून आणि तुझी कास तुका संगत पेता तुझे मुखार येवची सेवा करू आमकां फोव कितें देखून आमी तुका दिन बसता जेजूची कूड आनी रगत सत्य नामांत मेजता पवित्र कर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेच पराके प्रेतमे सर्वेच घातलेल्या तुझ्या गोवे सभेत उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या येसकी वर्गां बराबर तेका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवन असो वरवसो दवरलेल्याक ह्या आमच्या भावा बहिणीची कापलूट कर. प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भावना पासून आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या सुमेसांक तुज्या परजडीत मुखामण पडूंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरी देवाचे माये संगती साजू जय तिचो पोती बगे गंगता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वंडोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्र आत्मेच्या एकूणान सर्वपेदार बापा संवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवा आप्पा बापा उलो मारूंक जेजून आमकां शिकयलां आनी जेजू ते आमी जावन आसतात भाव आनी भयणी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे देखून आमच्या कुटुंबाचे फेस्त समृद्धीच्या भक्ता सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा तुझे नाम सौकार्य तुझी खुशी सरकार सदा तशीच संसारांचा आमचो दिसपडटो ग्रास आजकाली आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातां भोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिनाका पुराय करता आमकां निवार. सर्वेच परास वायट आमकां निवार. दया करून जिवितांत सुरस कायम दी. जर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्त जयाक बरोवच्या नचऱ्यांक आमकां तुजे उदार कापुती तो पातकांची सुटय आनी तो आकाशाची वाटय. तुमी जेजू क्रिस्ता दोन मुळे आनी ह्या सकाळीच्या वेळार हांगासर जमलेल्या जणेंतल्यान तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. त्या पातकाचे दीस तुमी पूण तुजे दवरल्या खंड बावडटाचे दीस घाल आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां शांती देन एकवटान सांबाळ जी येताय आनी रागोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. समाधान या कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा सगळ्या लागीं आमच्या कुटुंबाच्या सांज्याचो उडास काडून कोणाचे आमकां थोडी निश्चुराय आसा वायट आसा तेय उडासा काडून सकरा माया मोग दिवन एकामेकाक आतां शांती वांटून घे.
आपण तुम्ही सांगबागी Sumia तुझे तेरे विषय का बोला तुझे जो करना है मक्का पे लाइके बैठेगी प्रीतीच्या बाबा आयच्या दिसा जल्मले भगवंतांकार मरी आख्या संवसाराचो बरो वचो
आणि मनशाच्या तोंडाचे फांते म्हणून आम्ही बोलतता देखून दादोशी आणि जिनवाशी संतत बरीच काळजान तिचे उर्वे मनशा सैमाना इल्या तुझ्या पुतात उंड्या दाखवायनाच्या रूपान आम्ही घेतला तिच्या आधारान जेजू ख्रिस्ता कत्रे गुण सोदून अवर्तान ताका आपलो सोडून दास म्हणून मानून घेव आणि त्याच्या एकवटान सदां काळ जीव तुम्हीच मनशा पळोवकर म्हण आमी मागता त्या तुझ्या पुता जेजूचे नावे मगजनो आमची बाळमोरी समर्पिल्ली करगस बाळमोरयेच्या मजतीन जायते बरें पावनांगसर जाला 5 वर्सां यशस्वीन आमी सोंपयल्या आणि आज कुटुंबाच्या संगतपणाचो संभ्रम आमी आचरण केला देखून पयल्यान पयलें म्हज्या तशेंच संगती आसत वा पॅट्रिक लोबो वा ब्रायन पिंटो तशेंच संगतसर हजर आसच्या सर ह्या सकाळच्यानी ह्या सकाळच्या तर्फे तुमकां सर्वांक बरें बागी तेच मागता हिब्रू भाशेंत मोरी म्हळ्यार कोडू म्हणून अर्थ जाता देखून सांग करो ह्या फेस्ताक कार्याच्या निश्चय आमी करता मोरयेचें जिवीत कोडू आनी गोडू गॉड गणिताचें मिलन आमच्या जिवितांत आमचें तिक्षें चडशीक बरशीक आसा देखून आज कारत तें खाताना कुटुंबांतलो गोडसाण काडया आनी व्हरून सेवताना कुटुंबांत गोडसाणा शेडया आज संभ्रमीक दिसाचें बलिदान भेटयलें जावन आसात बाब आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस तुमकां सर्वांक वळखीचे कर्नाटका गोंय प्रांताचे प्रांती वडील जावन आसल्या वेळार हे मजबूती गरजेचें उक्तावण जाल्लें आनी तांचो पाठिंबो आमकां सदांच तांणी आमकां दिला तुमी दिल्ल्या प्रोत्सावाक आमी तुमचो आभार मानता आनी फाटल्या 6 वर्सां जावन मडगांव गोंयताचे वडील जावन सेवा दिल्ल्या आनी प्रस्तूत लक्सरसच्या राणीपूर हांगासर ऋषिवना आध्यात्मीक केंद्राचे नवे डिरेक्टर जावन जबाबदारी स्विकार केल्ल्या तुमकां तुमच्या मुख्य विसावाक आमी सयताचे जावं आनी आज आमच्या उड्याक पाळो दिवन संभ्रमीक दिसाचें बलिदान भेटोवन फेस्ताक जोगतो नियाळ दिल्ल्याक जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा बाब बार्नाबास मोनीस आज आमचे मदीं आसा कार्मेल गुड्यार देवशास्त्रीच्या भावांचे डिरेक्टर जावन ते आसले ताचे उपरांत कुशालनगर 29 घराचे वडील जावन फाटल्या 3 वर्सांनी तांणी सेवा दिल्या आनी परत कार्मेल गुड्यार सांतुचे कॉमेंटाक ते वर्स जावन आयल्यात कालच्या दिसाक तुमसाराक सांगात दिल्यात आनी आज संभ्रमीक दिसान साह भेटोवन एक वांटो घेतिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आज बायल्या ग्रोट्या कालकारीक फुलां स्पॉन्सर्स केल्या शरल डिसोजा ललंकरी वाडू तशेंच सगळे वर्सभर आयताराच्या दिसाक फुलां स्पॉन्सर करच्या मनीस मॅक्सिम सिक्वेरा कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा खंयची दिल्या प्रकाश सल्डाना वाळू जेजू तुमकां दिनवास ह्या फेस्ताचो संभ्रम यशस्वीन जावन सर्वांनी साकार दिला ह्या फेस्ताचें मुखेलपण घेवन एक सुवेवस्थीत रितीन मांडावळ केल्या उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश सल्डाना कार्यदर्शी श्रीमती आयली पिंटो तशेंच तांकां सांगात दिल्या भौळीक परिशद संध्यांक आनी संघ संस्थेच्या संध्यांक वाड्याच्या कुरकान प्रतिनिधीक देव बरें करूं म्हणटा कुटुंबा फेस्ताक प्रत्येक रितीन आदार दिला हितचिंतक बाळमोरी वाडो 10,000 रुपये हितचिंतक सांत वाडो 20,000 रुपये जॉर्ज लोबो आगुला वाडो 10,000 रुपये हितचिंतक ओमसूर 5,000 रुपये प्रिन्सी आनी पेट्रिशिया बाळमोरी वाडो 5,000 रुपये पांयशी आनी चडी फायबर्स वा मुड्डोम दिवन फेस्ताक आदार दिला आविला वाड्या जावन रोनाल्ड रुपा कुटिना अगस्टीन फ्रांसिस डिसोजा निकुटा आल्बर्ट रिगो निकुटा वॉल्टर पिंटो निकुटा स्टीवन डिसोजा निकुटा अजित ज्योति डिसोजा निकुटा कार्मेल वाड्या जावन ऑलिवेर मेंडोल्स निकुटा लॅन्सी मॉली रोड्रिगस नवीन शार्लेट स्किना बाळू जेजू वाड्या जावन फिलोमेना डिसोजा रेनिटा डिसोजा वेरोनिका थावो बाळमोरी वाड्या जावन लिगोरी रेंजल निकुटा ट्रेसी बेलिया सदाना मार्सल क्रस्ता निकुटा किरण क्रस्ता निकुटा इल्डा मॉनिस निकुटा अरुण पिंटो निकुटा प्रेसिला डिसोजा निकुटा लांच वाड्या जावन फ्रांसिस डिमेल्लो निकुटा हितचिंतक लुट्स वाड्या जावन थॉमस लस्रागो निकुटा पवित्र काळीस वाड्या जावन जोसेफ मरियट पिंटो निकुटा स्टॅनी डिसोजा निकुटा अपोलिन रस्किना निकुटा सांत आंतोन वाड्या जावन सिस्टर सेलेस्टीन which is Francis Maximoris निकुटा सांत जुसे वाड्या जावन
डेविड कुना निकुटाम वलेरियन मॉनिस निकुटाम अगस्टिन वेगस निकुटाम साइमन मेबल निकोना जोसेफ डिसोजा निकुटाम तुमसो तशेंच वेलांग आनी बडतांव डेविड अल्बुकर निकुटाम एंटनी आनी रिटा डेसा थॉमस मार्गरेट कामा निकुटाम एलोशियस सिंथिया डिसोजा निकुटाम विंसेंट डिसोजा निकुटाम पीटर डिकोना निकुटाम ग्रेसी फर्नांडिस निकुटाम क्वीनी पिंटो जोसेफ सिल्विया मस्करेनस निकुटाम ओएसिस कम्युनिटी तशेंच सिस्टर हॉलका तशेंच खाविला वाडो तशेंच कार्मेल वाडो रोज मेरी डिसोजा कुलशेखर लॅन्सी माउली रोड्रिगस मार्सल क्रास निकुटाम तुमचो उपकार बावडटा बाळगुरयेच्या आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर मागता ह्या फेस्ताच्या दिवसतेक ही मांडावळ केल्ल्या भुरग्यांक तांकां तरबेती दिल्ल्या आध्यात्मीक समितीच्या संद्यांक देनवास फेस्ता बाबतींत प्रत्येवन कुटुंबाक नारळ तांदूळ आनी रांगोळी वांटल्या SVP संध्याचो सर्त आनी उपकार बावडटा अल्तार सुबयल्या होली स्पिरीट कॉन्व्हेंटाच्या जन्मभयणीक रंगीन काळ्यान गांवन दिवसतेचो संभ्रम जगतो केल्ल्या भक्तीपणान मागो फावकास कर दिल्ल्या श्रीमान जोसेफ मस्करेनस तशेंच गायन मंडळीच्या सरसंध्यांक देव बरें करूं वेदीक सेवा केल्ल्या अल्तार भुरग्यांक दिनवास नोवेनाच्या दिसांनी स्वयंसेवक सावन आदार दिल्ल्या वचपा वचूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या दाबाड्याच्या व्हड्या घरांक खंयची नितळ केल्ल्या बळयाळी सांद्यांक आज फुलावरपूंची शिस्त नितळाय बसकेची कानिकेची कुंगाराची मांडावळ पळयल्ल्या सर्गस कवळीक परिशदेच्या संध्यांक वड्यांतल्या स्वयंसेवकांक कानीक वाडयल्ल्या वाड्याच्या बुकार प्रतिनिधी कानीक एकठांय केल्या SVP संध्यांक तशेंच रॉनी स्टीवन लविना मॉनिका तुमकां देव बरें करूं नोवेनाच्या दिसांनी बाळगुरयेक फुलां भेटयल्ल्या सकट भुरग्यांक दिनवास एक दिसा तुमी फुलां हाडल्या आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानाक वांटो घेतला फेस्ताचो संभ्रम तुमी चडयला तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आज फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी केल्या स्टॅनली लिकुना बाळूक पेजवाडो तशेंच डिवायनवर्ड संस्थेचो डिरेक्टर स्टीफन मेंडिस जॉस्टिन पिंटो देव बरें करूं म्हणटा हे मीस सप्टेंबर 10 तारखेर ब्रेस्तारा संजे 8 वरां डिवायनवर्ड टीव्हीचेर प्रसार जातले सप्टेंबर 16 तारखेर भगेवन कुर्साच्या जैताचे फेस्त सप्टेंबर 15 तारखेर दुखी सैनिकेचे फेस्त आमी आचरण करता फाल्यां हांव दुखी सैनिकेची सलवी आसतली संजेच्या मिसा पयले दुखी सैनिकेचो तेच आसतलो एक वर्सा निमाण्या शुक्रारा कुर्साची वाट आनी कुर्साचें आराधन आसतलें पूण ह्या वर्सा पिडे निमती आनी सरकाराच्या आदेशा प्रमाणे निमाण्या शुक्राराची रीत चलोवंक साध्य जावंक ना रोमांतल्या देवसुतेच्या आयोगान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे येवच्या आयतारा सप्टेंबर 13 तारखेर आयतारा कुर्साचें भक्तीपण चलोवंक दिसपान उलो दिला देखून येवच्या शनिवारा सांजे 5 वरां कुर्सा वाट आनी कुर्साचें आशिर्वचन तशेंच आयतारा दोनी दिसा पयलें कुर्सा वाट आनी उपरांत कुर्साचें आशिर्वाद आसतलें त्या दिसा मिसा वेळार तुमी दिवची खाणीक भगेवन सगळ्याच्या उदरगते खातीर जावन आसतली ती आमी दिसजेक दान दितल्यो मोगाचे न्हू आमकां कार्मेलीतांक सोडून 30 फिरगोजो कर्नाटका गोंया प्रांत्यांत आसल्यार मंगळूर दिवची आसली एकच फिरगत बाळोक मोरयेक समर्पण दिल्ली ह्या फिरगजेचे फुडारपण हे बांदता आसतना फादर मेल्विन डिकुना फादर नेल्सन आनी घेतिल्लें तांकां पाठिंबो दिल्लो हांवें पूण ताचेतान फुडें वचून फादर शबास्त्र आसता आनी फादर आयवनान आतां उसल्या पावल्या आनी फिरगत बऱ्या रितीन चलून येता म्हणटा आसतना आमकां व्हरच्या संतोशाची गजाल देखून फादर आयवनाक फादर पॅट्रिक लोबो फादर रायन हांकां हांव अभिनंदन पाठयतां आनी बरें मागतां आज इतल्या कुरबायेक तुमी इतली जाणां आयल्यात फाटल्या 2 म्हयन्यांनी हांवें म्हणूंक जाय इतली जाणां सांगात वचून मीस भेटयलें पयले फावट गोंयांत कोणी गर्देक येना पूण तुमी हांवें धैर्य घेवन इतली जाणां मिसाक आयल्यात आनी ह्या परिस्थितीच्या काळार ह्या तुमची उमेद तुमी दाखयल्या निदायची मोरयेमाय आमकां उमेदतान बेसवानी बरोवंक आनी मोरयेमाय द्वारे आमची कुटुंबां बरी उरूंक आनी आमी बरे भलायकेन फुडें वचूं तुमच्या मागण्यान म्हजे उडास दवरी दी म्हणून परत तुमचे लागीं विनंती करता सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं मर्याद बेसांव जोडून दया करून तुमी तुमचो मान बगया भाग्यवंत ओंकार मरयेचो
पूत जावन देवाच्या पुतान चपलाची सोडगोण केली तोच तुमकां आपल्या देऱ्यांनी बरो अवकार बरी जिविताच्या रस्त्याराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या कोगांत काळखून दवरो आज अवकार बरीच्या परबेची तुमी संतोष करीत जाल्यार पवित्र तुमच्या आनंदान तुमचे काळजां भरून आणि आमच्या अवकार मेळचे मदतीन सत्याच्या संतोषाक तुमी सगळीं पावो आणि सर बेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे रत्नेदारा आशीर्वादां वतो सोनेया क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा देवाचे परत तुमकां सगळ्यांक क्रिस्ताची परबी पाठयता